सांखळे जाल्ल्या हिट एंड रनात बेळगावचो 28 वर्साचो आदर्श प्रभाकर मुरगोड सोंपलो. जे गाडयेन धपको दिल्लो तिका ट्रेस करून पुलिशेन ड्रायव्हराकूय अटक केल्या. सांखळे बिचोलीच्या मुख्य रस्त्याचेर म्हणजे कारापूर सरवण हांगातले विजयनगर हांगासर एक काल बुलेट आणि SUV 300 महिंद्राची जी गाडी आहे त्याच्या भितर ॲक्सिडंट झाला आणि जेन्ना ॲक्सिडंट झाला तेन्ना बिचोलच्या पोलिसांनी हिट एंड रन केस रजिस्टर केला. मेळटा त्या म्हायतीनुसार अशी गजाल आसा की एक SUV 300 महिंद्रा जी आसा ती सांखळेच्यान बिचोलच्या दिशेन वयताली आणि बुलेट जी आसा ती बुलेट बिचोलच्यान सांखळेच्या दिशेन येताली. ह्या हेतूसून SUV 300 जो कितें आपल्या टनाचेर जो कितें रस्तो त्या रस्त्याचेर स्पीड दवरून त्या रस्त्याच्या फुडसून बुलेट येता त्या बुलेटेक धक्को मारून त्या बुलेट सवाराक त्या थंय उडयलो आणि ते गेलो. पण त्याच हेतूसून जो आदर्श प्रभाकर मुरगोड जो बुलेट चलयतालो 28 वर्साचो भुरगो जो कर्नाटक बेळगांव हांगातलो आसा तो त्याच टायमाचेर ताका ऑन द स्पॉट मरण आयलें. ह्या हेतूसून परत बिचोलच्या पोलिसांनी फुडें जी गाडी जी आहा ती ट्रेस करपाचें काम केलें, ट्रेस केलें. सांजच्यान रातच्या ताका मागीर जो कोण चलयतालो SUV जी गाडी महिंद्राची आहा ती चलयतालो तो रातचो ताका अरेस्ट केलो गेलो आणि तो बी समीर पाटील संभाजीनगर बेळगांवचो तोय कर्नाटकाचो. पण गाडी जी रजिस्टर आहा ती गोंयच्या हितूनसून रजिस्टर आहा आनी ती प्रायवेट व्हेकल आहा. फुडले जे हिट एंड रेस केसाचे गजाली रजिस्टर केल्या उपरांत बिचोलचे पोलीस तपास करीत आहात. पण ह्या हेतूसून जो स्पीड कंट्रोल करपाची जी गजाली हांगासर जी उरता ती सदांच कागदाचेर उरता आणि लोक आपल्याक जाय तशे गाडी चलयता. हितून कोणाक ना तरी मरण येता आणि सगळें सोंपता. ह्या हेतूसून जो कोण SUV 300 चलयतालो पाटील त्या पाटीलाक रजिस्टर करून केस रजिस्टर करून ताका अरेस्ट केल्ल्या आणि फुडले तपास बिचोलचे पोलीस करता. फुडें ताका दिसता जाता.